मोहल्ला क्लिनिकाच्या धर्तेचेर दिवचलच्या बाजारांत आता हेल्थ वेलनेस सेंटर जातले। केंद्र सरकाराचे येवजण खाला जावपी ह्या सेंटराचे काम जी-सुडा वतीन करतले। ह्या कामाचेर 84 लाख रुपया खर्च येतलो। दिवचल पालिका इमारतीचे फाटले वटेन बाजारांत हे सेंटर जातले। आपतकालीन वेळार बाजारांतले वेपारी विक्रेत्यां सयत ग्राहकांक हे सेंटर वरदान थारतले। ह्या सेंटरांत दोतोर आनी नर्स सेवा आसतली। क्लिनिक सुद्धा आमच्याकडे खूप जागा असतात तशी मार्केटात, पण हे क्लिनिक जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आम्ही नवे प्री फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर करून आम्ही करतले। एम कितें आसा तर क्लिनिक एकदम ग्राउंड फ्लोरार घालचो, म्हणजे इमर्जन्सी तुमच्या पेशंटाक कितें जालें जाल्यार ह्या मार्केटान जाका कोणाक इमर्जन्सी लागता तो कित्याय कारणा खातीर येयलो, एक्सिडेंटली फाल्यां कितें तरी चुकून बंद जालो, जड कोण कितें कोणाक कोलॅप्स जालो जाल्यार ह्या क्लिनिकान घेवन फर्स्ट एड ट्रिटमेंट दिवपाचो। ह्या क्लिनिका खातीर डॉक्टर्स आसतली, नर्स आसतली, स्टाफ आसतली आनी हे सगळे स्टाफ बी मॅनेज जी-सुडा आनी आमची म्युनिसिपालिटी करतली। आनी तो ट्रिटमेंट जाल्या बरोबर मागीर ताका नियरस्ट हॉस्पिटल म्हणजे आमचे नियरस्ट हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोले व्हरपाचो। सो ज्याच्यामुळे आमी कशें जातली आमची जी हेल्थ केअर फॅसिलिटी जी सद्याची आसा ती आनीक ऑगुमेंट जातली, आनीक ती बरी जातली, ती ताका एक एडिशनल बेनिफीट जातलो। आमच्या सरकाराचो इतको धैर्य आसा की सरकारान सदांच आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी किंवा आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत किंवा आमचे जी-सुडा मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचो आमचो सदांच धैर्य कितें आसा, जे लोकांक बेनिफीट जातलो मॅक्झिमम तशे गोष्टी करपाची आमचे सरकार आमच्या लोकांची काळजी घेवपाक एकदम कटिबद्ध आसा। तुम्ही जर बजेटीनय जर पळयशी जाल्यार हेल्थाक आमची मॅक्झिमम बजेट आसता। बेगीनतल्या बेगीन आमी हे फाल्यांच्यान म्हाका दिसता काम सुरू जाता। म्हणजे हेजो फायदो असो की एक मोहल्ला क्लिनीक टायप ते वेलनेस सेंटर, हांगा डॉक्टर आसतलो, नर्सीस आसतली, म्हणजे कितें फर्स्ट एड कितें जाता जाल्यार लोकांनी म्हणजे हांगा येवचें आनी तेजो पुरेपूर लाभ घेवचो। हांव सगळ्यां कडेन बिचोलकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी हे इनॉग्रेशन आसतलें मागीर तेजो फायदो घेवपाचो प्रयत्न करा।